शुक्रारा ट्रक दनियांची आमदार दीपक पावसकरा सयत मुखेलमंत्र्याबरोबर मायनिंग प्रश्नार बसका जाली। दर टना फाटल्यान 1250 तशेंच दर किलोमिटरा फाटल्यान डिझेलाचो 52 रुपया दर दिवचो म्हण ट्रक दनियांची मागणी आसा। हातून मध्यस्थ करचे म्हण मागणी ट्रकवाले करतात। ह्या संदर्भात शेनवारा मुखेलमंत्र्याबरोबर परत बसका आसा अशी माहिती आमदार दीपक पावसकर हांणी दिल्या। आरडेक्सको खातीर पर्वरीच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झिल रॉड्रिगीस। ट्रक ओनर आणि हांव सीएमान मिटींग घाल्ली। ओके सक्सेसफूल जालें मिटींग। ओके आनी सीएमान सांगलां आपूण फाल्यां ते मायन ओनरा आपयता सेदा गोवा वेदांता आनी हितूर कितें तरी बरो निर्णय घेता म्हणून। तुमचो कितें विशय मांडलो तुमी, कसो कितें विशय आसलो तुमचो? फर्स्ट विशय मांडलो जो ट्रक ओनराची मागणी आसा ज्यो पर टन पर किलोमिटर 1250 आनी डिझेल रेट 52 रुपीज कितें तरी मध्यस्थी दी आनी फुडें मागीर मार्चा हेजे विचार करया म्हणून सीएम म्हणपालो आपूण मध्यस्थी म्हणल्यार तुमकां कितें एक्सपेक्टेशन्स आसा तर? हय आमचे 1250 आनी 52 डिझेल तेंचे म्हणजे ट्रक ओनर। ओके तेजेर सकयल येवपा ना तुमी, तितलीच रेट आसा? मायन ओनरान बरे भशेन एक्सप्लेन करीत ते मायन ओनर सेदा गोवाचे जे एम्प्लॉय म्हणजे जे जनरल मॅनेजर जावं तेंचे CEO आसता ते उलोवपाची परिस्थिती नासता म्हणून हे जाता। आनी काय जालें बरे भशेन उलयत जाल्यार हो विशय सोंपता। सो परतो इशू जाला पळय तो मायन ओनराच्या खातीर जाला। मिस्टेकीन ते पंचायत लेवल सारके ते पंचायत लेवलाचे कडेन पंचायत लेवलाचे जे पंच आनी सरपंच आसा तेंचे कडेन सारके उलयना ते। कित्याक कितें अशें उलयता आमी पुलीस फोर्स घेवन चालू करतले, आमी हें करतले, आमी तें करतले। पॉलिटिकल हितूर कांय ना, लोकल पब्लीक डिमांड हो खूब तेंप जालो फाटले 3 वर्सांचो हो विशय चलतालो। आज फाल्यां विशय सॉल्व जातलो म्हणून ट्रक ओनर गाडी चलयताले, पूण फाटल्या वर्साचो जो स्टेटमेंट पळयल्यार तांकां खूब डिफरन्स आयला म्हणून आज तेणी ठाम घेतला आमकां रेट मेळसर आमी रावतले। कितले आहले मेंबर तुमचे सगळे? आयज 10